कोरिंथकारांक पावलुचें पयलें पत्र 14. पवित्र सोबेक फायदो हाडटा तशें वरगुणांचो उपयोग करचो. मोगान चलूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को, पूण त्या भायर वरगुणांची आशा दवरात. भोव करून देवाचो संदेश दिवच्या वरगुणांची. जीं कोण विचित्र भासांनी उलयतात तीं देवा कडेन उलयतात, मनशां कडेन न्हय, कित्याक कोण तांकां समजनात. तर तीं आत्म्या उद्देशीं गुडाट स्वताची खबर करतात. पूण जीं कोण देवाचो संदेश दितात तीं मनशां कडेन उलयतात. तांकां भावार्थांत घट करूंक, धिराण भरूंक आनी बुजवण दिवंक विचित्र भासो उलयतात. तीं आपूण भावार्थांत घट जातात, पूण देवाचो संदेश दितात तीं जमलोल्या भावां भयणींक भावार्थाची घटाय दितात. तुमी सगळीं विचित्र भासांनी उलयशात जाल्यार हांव खुशी, पूण त्या वन चड तुमकां सगल्यांक देवाचो संदेश दिवचो वरगूण मेळ्ळलो जाल्यार हांव अदीक खुशाल. जमलोल्या भावां भयणींक भावार्थांत घट करचे खातीर जें विचित्र भाशेन सांगलां ताचो अर्थ दिवंक कोण आसा जाल्यार बरें आसा. पूण सदांच विचित्र भासांनी उलयतात तांचे परस देवाचो संदेश दितात त्या मनशांक अदीक मोल आसा. अशें म्हणटच म्हज्या भावां भयणींनो, विचित्र भासांनी उलोवन हांव तुमचेशीं आयलों जाल्यार कसलो फायदो तुमकां? कसलोच ना. पूण म्हज्या उलोवपान देवाचें कसलें सत तुमकां उगडापें केल्लें आनी ताचो अर्थ तुमकां उक्तो केलो, वो देवाचो कसलो संदेश तुमकां हाडलो, वो एक शिकवण तुमकां दिली जाल्यार तें तुमकां फायद्याक पडटलें. जीव नासलोलें वाजंत्र दवरल्यार तशेंच जाता. वेगवेगळे स्वर दिना जाल्यार विणो वो सितार कसलो नाद वाजयता तें कशें गमून येतलें? तशेंच तुतुरेचो केरीत आवाज स्पश्ट आयकूंक येना जाल्यार कोण म्हूण झुजाची तयारी करूंक लागतलो? तुमचे सोबेन तशेंच घडटा. उलयतना समजूंक येता तसल्या उतरांनी तुमी उलयनात जाल्यार तुमी सांगतात तें कोणाक गमतलें? तुमचीं उतरां बेश्टीं वाऱ्यार उबून वयतलीं. ह्या जगांत कितल्यो भासो आसात त्यो म्हाका खबर ना, पूण आवाज नासलोली एकूय ना. पूण त्या आवाजाचो अर्थ हांव नकलों जाल्यार उलयतल्याक हांव परको जातलों आनी उलयतात तींय म्हाका परकीं जातलीं. म्हणटच तुमी पवित्र आत्म्याचे वरगूण घेवंक आशेतात देखून भावां भयणीचें भावार्थाचें जिवीत घट करूंक उपकारतात त्या वरगुणांचो अदीक अदीक उपयोग करूंक जावं दी तुमची आशा. त्या पासत जीं कोण एके विचित्र भाशेन उलयतात तांणी आपूण सांगतात ताचो अर्थ दिवचो वरगूण मागचो. कित्याक हांव एके विचित्र भाशेन प्रार्थना करीन जाल्यार म्हजो आत्मो प्रार्थना करता पूण म्हज्या गिन्यानाक आदाव ना. म्हणटच कितें? म्हज्या आत्म्या वरवीं मागणें करतलों आनी बरोबर म्हज्या गिन्यानानूय मागणें करतलों. तशेंच म्हज्या आत्म्यान स्तोत्रां गायतलों आनी बरोबर म्हज्या गिन्यानानूय स्तोत्रां गायतलों. ना तर फकत तुज्या आत्म्यान देवाक दिनवासताय जाल्यार तुमचे जमातींत वांटो घेवपी चालती मनशां कशीं म्हूण तुजे दिनवासनेक आमेन म्हणटलीं? कित्याक तूं कितें म्हणटाय तें तीं कांय नकळत. दुबावा विणें तूं देवाक बरे भाशेन दिनवासताय, पूण त्या दुसऱ्या मनशाच्या भावार्थाच्या जिविताक घटाय मेळना. तुमां सगल्यां परस चड विचित्र भासांनी हांव उलयतां म्हूण देवाक दिनवासतां. तरी भावां भयणींचे सोबेत
शिकोवन दिवचे पासत म्हज्या गिन्यानान 4च उतरां उलोवन हांव खुशी जातलों आसलों. भावां भयणींनो, बुदीन बालकां सारकीं जावूं नाकात, पूण विखोटायेन सारकीं बालकां जायात. बुदीन वाडलोलीं मनशां जायात. सुमृतींत अशें बरयल्लें आसा, परक्या भासांनी आनी विदेशाच्या ओंठांनी हांव हे परचे कोडे उलयतलों, आनी तरी आसतना तीं म्हाका कान दिवचीं नात म्हणटा सर्वेस्पर. म्हणटच विचित्र भासांनी उलोवचो व्हरगूण भावार्थ्यांक न्हय, पूण ओन भावार्थ्यांक एक खुणा. उरफाटीं देवाचो संदेश दिवचो व्हरगूण ओन भावार्थ्यांक न्हय, पूण भावार्थ्यांक खुणा. म्हणटच सगळीं सभा भोडटा तेन्ना सगळीं विचित्र भासांनी उलयतात म्हूण समजात. त्या वेळार भावार्थाची सारकी शिकोवण नासलोलीं वो ओन भावार्थी मनशां तावन पावलीं जाल्यार तुमकां पिशें लागलां म्हूण म्हणचीं नात, पूण सगळीं प्रवादीपणाचो संदेश दितात जाल्यार, आनी तेन्ना एक ओन भावार्थी वो भावार्थाची सारकी शिकोवण नासलोलीं कोण कोण तावन पावतीत तर तीं आयकतात तितलेय वरवीं आपल्याच अंतस्करणाची परिस्थिती तांकां तपासून पडटलें, आनी तीं आपलीच मनसुबी करूंक पावतलीं, आनी तांच्या काळजाचे घूट उजवाडा येतले, आनी अशें देव खरेंच तुमचे मोदें आसा म्हूण वळखून तीं साश्टांगी पडटलीं आनी देवाक भोसतलीं. व्हरगुणांचो उपयोग करपांत सभांनी सांबाळची मांडावळ. म्हणटच कितें भावां भयणींनो, तुमी जमतात तेन्ना कोण कोण एक स्तोत्र गायतात, दुसरीं कोण एक शिकोवण दितात, आनी कोण देवाची येवजण उक्ती करतात, अजून कोण कोण एके विचित्र भाशेन उलयतात, आनी दुसरीं कोण तिची समजणी दितात. हें सगळें तुमचें भावार्थाचें जिवीत गोड करूंक जावं दी. विचित्र भाशेन कोण कोण उलयतात जाल्यार दोगां वो चडूच जाल्यार तेगां जाणां उलोवंक फुडें सरचीं, आनी तेंय जाल्यार एका फाटल्यान एक, आनी कोणाय एकल्यान समजणी दिवची. पूण समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार सोबेन तीं ओगीं रावचीं आनी आपणा आनी देवा सोवें उलोवचें. प्रवादीपणाचो व्हरगूण घेतलीं आसतीत जाल्यार दोगां वो तेगां जाणांनी देवाचो संदेश दिवचो, आनी हेरां सोमेस्तांनी त्या संदेशाचो अर्थ इस्कुटावन सांगचो. लागीं बसून आसलोल्या दुसऱ्या कोणाक देवाची येवजण उक्ती जाली जाल्यार ताचे आदीं उलयतल्या ओगीं रावचें. देवाचो संदेश सगळ्यांनी दिवं येता, पूण एक एकल्यान आपआपले पालयेन. तेन्ना सगळ्यांक कसली तरी शिकोवण मेळटली, आनी सगळ्यांचो धीर वाडटलो. प्रवादीपणाचें उलोवप त्या त्या प्रवाद्याचे वो प्रवादिनीचे आधीन आसूंक जाय, कित्याक देव गडबडाचो देव न्हय, पूण शांती समाधानाचो. जशें भक्तांच्या सगळ्या सभांनी चाल आसा तशें तुमचेय सभेंत बायलांनी ओगीं रावचें, कित्याक तावन उलोवंक तांकां रोजा दिली ना. सुमृतूय सांगता ते प्रमाणें फुडारीपण तांच्या हातांत ना. कितेंय त्यो जाणा जावंक सोदतात जाल्यार घरा वचून तांणी आपलें घोवा कडेन निमगून घेवचें. सभेंत एक बायल उलयत जाल्यार ती आपली पिशी ओगडायता. कितें चिंतात तुमी? देवाचें उतर तुमचे कडसून भायर सरलां कितें? वो तुमकांच तें पावलां काय? कोणूय आपूण एक प्रवादी म्हूण समजता वो आपणाक आत्म्यान दिल्लो एक व्हरगूण आसा म्हूण चिंतात जाल्यार ताणें हांव तुमकां बरयतां तें सुम्याची आज्ञा म्हूण वळखून घेवचें. कोण जर हें वळखून घेनात, देवूय तांकां वळखून घेना म्हूण सांगचें. म्हणटच भावां भयणींनो,
संदेश दिवंक तुमकां आशा आसून त्याच बरोबर विचित्र भासांनी उलोवंक आडवाडूं नाकात, पूण सगळे माणसुगेन आनी मांडावळीन जावन दी. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.